मोगाल भावा भयणांनो, कालच्या दिसाक आमी परब समोरंबली सगळ्या संतां भक्तांची दोबाजीक परब, सोलेमनिटी ऑफ ऑल सेंट्स. आयज आमी खेरीत भाशेन उगडास दवरता सगळ्या मेल्ल्यांचो, ऑल द फेथफुल डिपार्टेड. आनी ह्या मजगती आयच्या दिसाक कित्याक आमी तांचे खातीर मागूंक जाय? हें केन्ना सुरू जालें, कशें सुरू जालें, कित्याक सुरू जालें हाचेर भोव थोडी आमी वळख घेवंक चड म्हत्वाचें. टू अंडरस्टँड वॉट एवर वी सेलेब्रेट, हाव इट हॅज ओरिजिनेटेड, खंयसर सुरू जालें पळय तें, आनी कित्याक तें आमी करूंक जाय, मेलेल्या खातीर मागूंक जाय. म्हज्या भावा भयणांनो, हे आमचेच क्रिस्ती धर्माची संवय न्हय. जुदेव लोकांच्या संवये प्रमाणे अशेंच ती मेल्ल्यांक खातीर मागतात. तांचे पवित्र ग्रंथांत तालमूद म्हणून आसा पळय, तातूंत मेलेल्या खातीर मागूंक जाय, कित्याक तांकां आशिर्वाद पावंक जाय असो तांचो समज. आनी आतांच्याय काळार जे ऑर्थोडॉक्स ज्यूज आसा, मालखुर खादिश म्हणून तांचें आनीक पुस्तक आसा, ताचे प्रमाणे ते तशेंच सत मानतात. आनी आमचो धर्म एके भाशेन सुरू जावन ताची ओरिजीन जुदेव लोकांच्या धर्माक लागू जाल्ली आसा, कित्याक जेजू आसलो एक जुदेव. आनी त्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणांनो, तो मेल्या उपरांत, जेजू मेल्या उपरांत ताचे बरोबरचे आसलेत पळय ते लागशिल्ले, तांच्याय मदें हीच संवय चालू उरली, कित्याक तेय बी जुदेव आसलेत. आनी पयल्या शेंकड्यांत ही संवय क्रिस्ती धर्मांत भितर सरली, मेलेल्या खातीर मागूंक. आनी हीच संवय भितर सरली न्हयच कातोलीक क्रिस्ती धर्मांत, पूण उपरांत सगळे जे रायट्स आसात, वेगवेगळे रायट्स आसात, तांचेय मदें ही संवय जिवी उरली. आनी हे संवयेंतल्यान मोगाच्या भाव भयणांनो, आमकां एक सत उक्तें जाता की आमचे मदें आनी मेल्ल्या गेल्ल्या मदें एक संबंद आसा. There is a relationship of people who have gone before us. कित्या खातीर कशें कळटा आमकां? जेन्ना पयलेच क्रिस्ती धर्मा मदें तांचे फोंड आसात, ताका आमी कॅटेकम्स म्हणटात, तांचेर भायर हीं अक्षरां सदांच आसतालीं आनी आसात आजुनूय. रिमेंबर दोज हू हॅव गॉन बिफोर यू अँड डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर देम. आयजूय तीं सुत्रां आसा. म्हणटूच ही संवय पयल्या क्रिस्तांवाच्या जिवितांत अशे तरेन राखून उरली. रिमेंबर दोज हू हॅव गॉन बिफोर यू अँड डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर देम. उपरांत मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या क्रिस्ती धर्माचे बरोवपी आसलेत, चर्च फादर्स म्हणटात आमी तांकां, तांच्याय बरोवपांत हाचें वर्णन करतात. ही संवय राखून दवरत. दोग जाण चड म्हत्वाचे बरोवपी हाचेर तेर्तुलियान म्हणून नांवाचो आसलो. ताणें म्हणलें, आमचे मदें हो संबंद राखचे खातीर आमी मेल्ल्या गेल्ल्या खातीर मागूंक जाय. आनी बाग्योंत आगोस्तीन आपले आवयची खबर करून सांगता. ताची आवय ताका सदांच सांगताली खंय, तो आपल्या बरोवपाने लक्ष लिखीत करून दवरता, आपूण मेल्या उपरांत म्हाका खंयसरूय पूर तूं, पूण म्हजे खातीर मागूंक आल्तारा मुखार विसर नाका. ताच्या आवयन ताका म्हटलेलें सदांच म्हणटाली खंय ती, आनी तो बरोवन दवरता, हांव मेल्या उपरांत म्हाका खंयसरूय पूर तूं, पूण हांव म्हजे खातीर मागूंक विसर नाका आल्तारा मुखार. म्हणटूच मोगाच्या भाव भयणांनो, संबंद आमकां इतिहासान असो गुंतून दवरलेलो दिश्टी पडटा. हो इतिहास आमचो कशे तरेन ही संवय भितर सरली
आमच्या मेल्ल्या गेल्ल्या खातीर मागूंक। उपरांत म्हज्या भाव भयणांनो, ही संवय राखून उरली पयल्या बरोवप्याच्या उद्देशी। माकाबीस ह्या पुस्तकान, अदीक करून दुसऱ्या माकाबीस पुस्तकान म्हणटच कितें म्हणटा आमी, आमच्या आदल्या करोरांत हाचेंय बी वर्णन केल्लें आसा आनी ताचेर बारीकसाणेन अशें बरोवन मेळटा आमकां। आदल्यांचो मेल्ल्यांच्या जिविताचेर नियाळ करतना तांचे खातीर मागूंक विसरो नाका। आमी उगडास करता न्हू मेल्ल्यांचो आमचो, कांय बरे वस्तू तांणी केल्ल्यो, हें उगडास करून सोंपय नाका, तांचे खातीर माग म्हणून आमकां माकाबीस दुसऱ्या पुस्तकान बारीकसाणेन हें वाचूंक मेळटा। नव्या करोरांत बागयोन पावलो ओनेसिफोरूस हो ताचो लागशिल्लो पाटलावदार आसलो। तो मेलो तेन्ना एक खेरीत भाशेन ताणें एक मागणें बरयलां आनी आमकां हें वाचूंक मेवता बागयोन पावलोच्या चिटींनी। आनी थंयसर तो म्हणटा, म्हज्या इश्टा खातीर, म्हजो संबंद राखचे खातीर हांव ताचे खातीर मागतां। म्हणटच म्हज्या भाव भयणांनो, हें इतिहासान आसलें खरें, पवित्र पुस्तकानूय भितर सरलेलें आमकां दिश्टी पडटा, आदल्या करोरांत तशें नव्या करोरांत। म्हणटच म्हज्या भाव भयणांनो, ह्या जाग्याक आमी कितें म्हणटा, पर्गोरींतल्या आत्म्यांक म्हणटा, सोल्स इन द पurgatory। त्या मेल्ल्यांची आमी खबर करता। कालच्या दिसा आमी मेल्ल्यांची खबर केल्या जे जैतवंत जाल्यात। आतां आयच्या दिसाक आमी खबर करता जे ह्या जैताक रावतात आशेन आनी ह्या जैतांत भितर सरपाक आमच्या मागण्याची गरज आसा। आमच्या पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे हाची खबर करता तेन्ना आदी एक अशें चिंतप आसलें, तो जावन आसा एक जागो। इट इज अ प्लेस, purgatory is a place where people are yearning to go back to their heavenly Father. आतांच्या शिकवणेच्या प्रमाणे अशेंय चिंतात, it is not a place, but it is an intense moment. आतांचे बरोवपी अशें शिकयतात, it is an intense moment. What is that intense moment? हो संबंद जेजू मदें आनी मनशा मदें, जेजूच्या मोगांत इतलो, जेजूच्या मोगाचो उजो इतको खर, so intense it is that at that moment God in his goodness takes you to his own embrace. आपल्या मोगान वेंगयता। सो कोश्टोवपाचें म्हणटात पळय तें, ह्या घडये भितर जेजू आमकां आपली करता। काय बरे भाशेन चिंतप, आमकां कोश्टोवंक सोडिना, पूण त्या घडये भितर आपल्या इतल्या इंटेन्स मोगांत, खर उज्यान मोगाच्या, तो आमकां आपली करता। मोगाच्या भाव भयणांनो, हे भाशेन तर चिंतीत जाल्यार आमकां आमच्या मेल्ल्यांची कितकी गरज आमी तांचे खातीर मागूंक। But the intensity of God's love has to be matched with our prayers. So important it is to pray for people who have gone before us. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमची कातोलीक धर्माची दोतोन आसा, कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च। तातूंत आमकां आनीक जायतें शिकयलां आनी अदीक करून जीं मरून गेल्यांत आनी ह्या आशेन रावल्लीं आसात पळय तीं स्वर्ग राज्यान भितर सरून, एक आसा आमी तांचे खातीर मागणें करपाक, जे आमी आयच्या दिसाक हांगासर सगळीं बरोबर एकठांय येवन करतात। दुसरें आसा तांचे खातीर आमी सॅक्रिफायसूय करपाक, वी हॅव टू डू सॅक्रिफायसीस। आनी म्हाका उगडास आसा, आमी ल्हान आसतना आमची शामाय आमकां सांगताली, आदल्या दोनपारां साकून आमी मागण्यांत वेळ सारूंक जाय, आमी दणवण करूंक जाय। वी हॅड टू मिस आउट ऑन सम मील्स or do some sacrifices. ह्यो संवय हांव नका आतां आजून चालू आसात जाल्यार, त्यो फाटीं पडल्यात जाल्यार आमी त्यो भितर काडपाक आनी तांचेर जियोवपाक
चड म्हत्वाचें. कित्याक आमकां जायते पावटी ती आदली दोतोन कशी दिसता, पूण पवित्र सभेन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च हातून परती खबर केल्या ताची. इट्स नॉट जस्ट प्रेयर्स बट सॅक्रिफायसीस फॉर देम. आनी ह्याच कारणाक लागून आमी सिमितेरीन येवन तांचे खातीर मागूंक, ही बी आमी एक दणवण टू मेक टायम टू कम एंड प्रे विदीन द प्लेस ऑफ द बरियल इज ऑल्सो अनदर एक्टिविटी एकेरीत भाशेन तांच्या बरेपणा खातीर. तर आयज मोगाच्या भाव भयणांनो, हें बारीकसाणेन आमी समजून घेतल्या उपरांत आमचो वांटो कितें, आमी ह्या आयच्या दिसाक आनी सोडून गेल्ल्यांक तांचे मदीं आमचो संबंद कसलो. कालच्या दिसाक मोगाच्या भाव भयणांनो जी आमी परब संभ्रमल्या ती हाका लागू जाल्ली आसा. कित्याक त्या खातीर पवित्र सभेन हे दोनूय परबो वांगडा दवरल्यात. कित्या खातीर आसा? कित्याक कालच्या दिसा जैतिवंत जाल्ल्यांची आमी खबर करता. जरी तर आमची घरचीं जी ह्या जाग्याचेर आसात, आशेवन रावपाच्या जाग्याचेर आसात, ती स्वर्गा राज्यान जैतिवंत जालीं तर मोगाच्या भाव भयणांनो कितें जातलें? आमकां फायद्याक जातलें. तर आमची मागणी निर्फळ जावची ना. आमकां मोदेस्ती आमी आनीक तयार करता. वी आर प्रिपेरिंग another person to pray for us as a saint among all the saints म्हणटात ते आमी न्हू. भक्तांचो एकठार सतमानता म्हणटा तेन्ना आमी भक्तांचो एकठार सतमानता म्हणटात न्हय. We believe in the communion of saints when we say the I believe. We are transporting our loved one to that communion of saints. So our prayers are in benefit of ourselves. It is a selfish way to look at it, but it is an important way. It benefits the ones who have gone. It benefits us because if they go, it will benefit us. So important it is to pray for people who have gone before us. Let us not pray with a selfish attitude. Let us pray because we belong to a communion. We call this church. देवाची पवित्र सभाई जी कोस्टोवतेली आसा, जी पॉयंट करता this pilgrim church that we belong to, and the victorious church. How the church teaches this. 3 sections of our pilgrim church: the suffering church and the victorious church. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या दिसा आमचो हुस्को जावनी, आयजूच न्हय मागपाक तांचे खातीर. हो एक उगडास दवरला पवित्र सभेन आमकां जागोवपाक, इसोन ना जावपाक. But doesn't mean we have to pray only today. We have to pray every day for people who have. And particularly ओदीक करून जेन्ना फादरानूय म्हटलें न्हू, कोण नात तांचे खातीर मागूंक. आमी आमच्या घरच्या खातीर मागतले, पूण जायत्या जाणांक कोणूच ना. ती घडये ऑर्फन कशीं जेल्यांत, उपरांत तांची कोणूच नात. ओ वेगळ्या तोरांक लागून ती एकसुरी एकमोडी मरून गेल्यांत. तांचो उगडास कोणूच करचो ना. तांचेय खातीर आमी मागूंक. ऑल्सो इट इज बिकॉज ऑफ बेनिफीट फॉर अस. कित्याक ती स्वर्गा राज्यान जैतिवंत जाग्यार पावलीं बापाच्या गोपान जाल्यार आमच्याच बरेपणां खातीर. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, ही कल्पना मनान घेवन आयचो दीस अदीक मागण्यांत दणवणांतल्यान सारूंक आमकां देवाची कृपा मागतना आमी त्या जाग्यार पावची आसात. खंयच्या जैतिवंत जाग्यार, नॉट इन द सफरींग, बट दॅट वील हॅपन बिकॉज ऑफ आवर लायफस्टायल दॅट वील लीव हियर. आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान, बऱ्या करण्यांतल्यान आमी सबंद सगळीं स्वर्गा राज्यान पावूंक ही आशा वांवडो आमचो साकार करूंक देवाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया.